एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा. टाईम जरा 12:30. आता ब्लॉग करता. इशूच्या 7ता उठलो. आता टायमिंग चेंज झाला. पहिली सॅरलॅक बीन खाऊन न्हातालो, मागीर न्हिदतालो. आता ना, सॅरलॅक खाले की ताका न्हीद येता. न्हिदलो, आता उठलो, आता ताका न्हावपाक घालूंक जाय. बाबाच्या 7ता उठलो. हाय म्हण इश्वीक. आणि ऋतिकूच्या 7ता येयलो. हाय म्हण रे. हाय गाय बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो आयज असलेलो कम्प्युटर पेपर. कसो असलेलो रे कम्प्युटर पेपर? इजी माझं एक खबर असलेले. एक खबर ना? 3 खबर असले. 3 खबर असलेले? 3 खबर नसले. बाकीचे कळत असलेले. 3 बरोबर ना? फिलिंग द ब्लँक्सचे. हय असो. ते फ्रेंड्स. हां सांग. ए लेले फिलिंग इन द ब्लँक्स. मल्टिपल चॉईसेस. मल्टिपल मल्टिपल चॉईसेस आणि आणि मॅच द पॅरेंट. पेन ना. ट्रू फॉल्स आणि फिलिंग द ब्लँक क्वेश्चन्स ना. तर कम्प्युटरान तांकां क्वेश्चन आन्सर बीन आसता. तांकां दितात नोटबुकार, पण एक्झामी येना येदे व्हडले व्हडले आन्सर ते कम्प्युटर. ओके, सो असं म्हणटा कम्प्युटर जालें. सो फाल्यां आसा जीके. तो म्हटल्यार जीके कर म्हटलं. जीके खूब आहा तें जनरल नॉलेज. सो तो करतालो. हो आज 7ता उठलो. ओके, सो हांव न्ही हें करतालें कोथंबीर वडी. तुमकां खबर आहा न्ही, हांवें ब्लिंकिटाच्यान ₹1 कोथंबीर ऑर्डर केलेले. हांव समजलें बारीकशे येतले म्हणून बंडल, म्हणून हांवें 5 ऑर्डर केलेले. खूब जाले. सो कोथंबीर कितें जाता, पिड्ड्यार जाता न्ही तें. सो हांव न्ही कोथंबीर वडी करतालें. सो बरें म्हाका खूब लायक कोथंबीर वडी. केन्ना दाळ बीन केलें न्ही, कोथंबीर वडी फ्राय करपाचें. दाखयता तुमकां. ऑलरेडी जालें म्हाजें, फक्त आतां स्टीम करूंक जाय. येप्यात उदक दवरला आणि कोणाक हेजी रेसिपी. ताका उदीक दी ऋत्वीक. ताका उदीक दी गे पिवपाक. ताण लाल ताका. दोगांना खेळटाले. हो कितें करता ऋत्वीक. आपूण न्हिदता आनी आपल्या आंगार इश्कोक येता. मागीर तो पडलो, मागीर लागल ताका हांगासर. असो करता ऋत्वीक. हांवें तूं न्हिदनाका, तूं तो ऋत्वीक न्हिदलो न्ही तर आंगार तो न्हिदोंक पळयता. अशें आमगे बोवाळ. ओके, सो कोथंबीर वडी हांवें तुमकां ऑलरेडी शेअर केल्लें आसा. कोणाक जाय जाल्यार करून खायात. खूब बरें लागता. स्टीम करून मागीर थंड जालें की कट करून फ्रिजीन दवरपाचें. जाय तितले दीस 1 वीक पर्यंत उरता. मागीर केन्ना जाय तेन्ना बरें तेन्ना फ्राय करून खावपाचें. सो म्हटलें आहात तें कोथंबीर करया म्हटलें. हें आसलें आनी म्हाका कसलेंय दाळ करूं टेंशन ना. जेवपी हांव कोथंबीर वडी आसल्यार. सो बेसन हांवें ऑर्डर केल्लें न्ही, ताका लागून लावलेलें हांव. बेसन केन्ना येता, बेसन सोंपलेलें आनी भायल्या शॉपांतल्यान बेसन बी हाडना हांव. तें बरें लागना. ओके, सो चला ताका न्हावपाक घालता. उठला तो. ताका खिचडी आयज बटाटू दिला. बरी दिसता खिचडी. खूब तेंप घालूंक ना हांवें बटाट. पंपकीन आसा, पंपकीन घालता आयज. बटाट आसा 1-2 घालता आयज बटाट. बरें पडटा अशी बेबी पटेटो हाडून दवरले आनी बरें पडटा. नाजाल्यार व्हडले व्हडले कट करून तशें उरता मागीर तें. सो न्ही इशुकाक न्ही चिंतलां की नॉनवेज बीन घालपाचें. ताती ना नुस्तें. कित्याक खबर आहा, जेन्ना आमी डॉक्टरा कडेन वयता न्ही चॅकअपा लागून, तेन्ना डॉक्टर म्हणटा तुवें आजून ताका नॉनवेज बीन घालूंक ना. सो आमचें हितून कशें खबर आहा, 1 इयर जालें की घालतात नॉनवेज. सो रिती कडेन आमकां तेंच जालेलें. आफ्टर 1 इयर आमी नॉनवेज ताका दिवपाक स्टार्ट केलें. सो दिसतें म्हटलें आईक तें आसूं म्हटलें, ताका घेवन बसप ना. सो स्टार्ट करया म्हटलें. सो आतां आनी 2 म्हयने उरला मागीर तो 1 इयर जातलो. सो ताती आनी मागीर सोंदाळे घालतलें हांव. बांगड्याची रेसिपी न्ही डॉक्टरांनी बरें शेअर केला इंस्टाग्रामार. बांगडे शिजोवन काडपाचे, काटे बिटे सांबाळून काडून घेवपाचे. एक कांदो, टमॅटो, थोडेशें जिरा पावडर बीन घालून न्ही ते मागीर मॅश केलेले बांगडे घालून थोडें शीत घालपाचें आनी मिक्स करून दिवपाचें. पळोवया कशें तें. कित्याक आतां तांकां दिवंक जाय मागीर आनी व्हडलें जालें की मागीर खावपाक सोदचें ना नुस्तें बीन. आतां आमचो ऋत्वीक पळय नुस्तें कांय खायना. चिकनूय खायना. चिकनूय ताका एड करतलें हांव इशुकाक. चिकन जेन्ना हाडटलें पळय बरें ताका बॉयल करून तें खावयता तें. पळोवया कशें आहा तें. ताका आतां चिंतलां फालच्यान करया. कित्याक आयज शिवना चिंतलें नुस्तें बी कितें हाडया म्हणून. नुस्तें ना जाल्यार आमकां जेवण वचना. आयज नुस्तें ना कांय ना. सो हांवें आयज थाली ऑर्डर केला. आमच्या कॉलनीन करता न्ही एकलो. सो हांवें थाली ऑर्डर केला. शिवाय जेवपा ना. नुस्तें बीन कांय ना आमगेर. सो म्हटलें चल ताती बीन ना. सो इशुकाक दिवया म्हटलें आयज ताती बीन. सो फाल्यां ताका स्टार्ट करता ताती बीन. सो पळोवया कशें खाता काय ना. खातले भुरगे, तांकां कितें कळटा आतां. ओके, सो चला आतां हांव हें शिजपाक टायम आसा. मागीर इशुकाक खिचडी सगळें प्रिपेरेशन करूंक जाय. ताका न्हायता हांव. ताका टायम लागतलो. चिंतलें की आतां आमी गॅस बी सगळें यूज करूंक पळयना. पण इंडक्शनाक न्ही आयदन तसलें सेम टू सेम जाय. कळ्ळें तुमकां न्ही. इंडक्शन यूज करता पळय तसलें आयदन जाय. सो आमचें तें मोमोज स्टिमर न्ही तें ताका इंडक्शन जायना. सो ताका लागून जाल्यार आमी आतां इंडक्शनान करता.
गॅस मातशें सांबाळून दवरता. आतां गॅस सामको भांगराचो रेट पावला. इतले प्रॉब्लेम जाला आतां गॅसीचो. ओके सो चला एका न्हांवपाक घालता. उग्गी आहा तो. या न्हांवपा या. चल एका न्हांवूंक घालता. हेजे सायड बाय सायड स्टडीज घेवंक जाय. जीके खूब आहा तें. ओके सो मेळटा तुमकां मागीर. चला. इशिक पय इशिक मम्मी नायता. मम्मी बसला. मम्मी इशुका आई इशुका दिता मम्मी न्हांवपाक. पय आयक इशवीक. इश्वीक पळयात न्हांवपा रेडी. हॅप्पी जाता तो. आनी असोच न्हिदता. हांव जेन्ना न्हायता पळय असोच आसता तो. हालना. आपणा जाय तितलें उदक घाल म्हणटा तो. इश्वी कितें करता तूं? बुश्यां करता? आयज ताका तेल पुशिना डायरेक्ट ताका न्हायता. म्हणटा फाल्यां तेल पुशया. कितें करता? बुश्यां करता? तुका लायक न्हू रे. खंय वयता उठून? अरे 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 कपडे खंय वयता उठून? कपडे बस बस चल ताका न्हायता. न्हावया? हॅप्पी जाता तूं न्हावपाक. दात दाखय दात दाखय. आमी 2 दात येयला आनी वयर कशें येयला दाखय वयर दाखयना आसूं. चल तो न्हावपा रेडी. सो हांगासर म्हाजे कोथिंबीर वडी जाले आनी गॅस सोंपले. सो आतां न्यू आसा तो मागीर शिव येयला तेन्ना इन्स्टॉल करतलो. आनी म्हाजी थाली इल्ली आसा. आयज चिकन थाली. सो हे पळयात अंडा करी आसा, चिकन फ्राय, लोणचें आनी हाजी चिटकीची भाजी आहा. ओके सो राव रे. सो वेज आसा हे पळयात म्हाका दिसता हें निरफणस फ्राय केला आनी वालची भाजी चिटकीची भाजी. ओके सो जालें आजचें जेवण. इशुकाक दवरला खिचडी आनी हांगा खेळटा प्लेटीन. प्लेट जाय तेका न्हू रे आनी कांय नाका. चल रे जेव रे चल. पळोवपाक गेला. चल जेव. म्हाका जाय आसलेलें आयज नुस्त्याचें जेवण. सो म्हाका खबर ना आयज चिकन आसा म्हणून. तेंच्यांनी वेनसडे आसता चिकन खबर आहा म्हाका. सो आयज ताणें मेन्यू कार्ड बीन कांय घालूंक नासलेलें. तेच ताका रँडम हांवें ऑर्डर दिलें. सो म्हाका आयज नुस्त्याचें हुमण जाय आसलेलें. सो करी न्ही अंडा करी न्हू आं चिकन करी आनी चिकन फ्राय तेंचे बोनलेस आसता. आनी भाजी बरें आहा. केन्नाय चुकोन हाडूंक अशें. आयज हेका दिलें हांवें चिकन खाल ताणें. अशें चिकन बी खायना दितू की न्ही. सामकें चेंज जालें न्ही जेवण टेस्ट बीन. तें खाता मागीर सदांच घरा करून बेजार येता. आनी आईक आयज मेळ्ळा वेज निरफणस. कितें जालें. ओके तो जेता रडटा पळय तो. ताका दवरलें खिचडी जालें तेजें. आतां मातशें गरम आहा तेका खावयता. ओके मेळटा मागीर चला. सो हें पळय कोथंबर वडी जालें म्हाजें. कट करून दवरला. आतां फ्रिजीन दवरतलें हांव आनी केन्ना जाय तेन्ना फ्राय करून खावपाचें. शिव कितें म्हणटा पळय 1 रुपयाची कोथिंबीर खंय. आजकाल 1 रुपयांक कितें मेळटा. हय बरो आहा. पण शिवाच्या गळ्यांतल्यान देंवना कोथिंबीर वडी. हय खावपाचें. हांव एकलेंच खावपाचें. रितू खाता. रितूका लायक तें. केन्ना मुडी तो खाल्यार खालें नाल्यार ना. कोणी खायनाका हांव खाता. म्हाजें ऑल टायम फेवरेट. ताका दवरता फ्रिजीन. सो आमी आतां भायर सरला वचपाक रेहानागेर. रे हो येता खंय. हेका म्हटलं आई बरें हेकाय वर्क मातशें. सो रेहानागेर वयता आमी. कित्याक फाल्यां रुबिना वयता दुबय. सो ताका मेळुया. आनी ताणें मसाला ऑर्डर केल्लेलो न्ही गरम मसाला तेय दिवया म्हटलें आनी मेळुया. खंय मेळपाकूच टायम मेळोंक ना. लास्ट आमी मेळिल्ली केन्ना आगवाद जेल गेल्ली पळय तेच. मागीर आनी मेळुकूच ना आमी. खंय वचूकूच ना. ते हुबळी गेल्ले. एक 8 दीस रावन येयले. काल येयले ते हुबळी वचून. सो फाल्यां वयता ते दुबय. म्हटलें आतां वचया ताका मेळया अशें उलोवया आनी ते मसालो बीन दिवन येवया म्हटलें. सो हेकाय हाडलें. हो घरा वाजयता आनी तिका वाज हाडटा आईक. सो म्हटलें 8 जाली. हो मातसो बिजी आसलो शिव. म्हटलें वचून बेगिना येवया की हेजे एग्जाम आहा न्ही थोडें उरलां करपाचें. सो म्हटलें येवया आनी करया म्हटलें. सो आतां आमी भायर सरला. नुशवी आतां आवाज नाय जो. रडटा. दार ओपन केलें. दार ओपन केलें आपूण वयता. रडू नाका आसूं म्हटलें. व्हरया म्हटलें मातशें. ओके चला डायरेक्ट तुमगे तेंगेर मेळटा. ओके चला. जाय बाल कट किया. नहीं कट किया तृप्ति. तो अलग दिख रहा है. अलग लग रहा है. शाहरुख खान. अरे शाहरुख खान. रुबिनान घेतला न्ही ताका. तो पळय. रिती हांगा राव. रिती पडात. ते बस ते बस. वय रुबिना माजरा पळया बरी बसला हांगा.
सिम्बा और गुड्डू 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 हो गया पॅकिंग पैकिंग हो गया पॅकिंग करपा नाका आणि तो थंय वचून मागीर सामान काडपा नाका थोड़ा सा रखना है हय सो फायनली रुबिना वयता रुबिना पप्पा बाय बोलो बाय बाय मिलेंगे फिर येतले 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 जालें दीस रोखडे काबार जाले ऑलमोस्ट 4 months रावल ते हांगासर केन्ना इतले रावूं ना ते फर्स्ट टायम तो रेहान थंय एकटो आसा तो म्हटलं आसा ते वयता काडले फोटो काडले व्हिडिओ काडले हांवें भेटू वो खड़ा रहता है पकड़ के अरे पाळणे रुबी वो सोके ना आंटी निघता कळत ना उभं राहून हे पळयता शेपटी हालता म्हणटा तो कितें ते शेपटी रडलं इशुका कोण नाका फक्त ओसामा जाय खंय पळय हांवें म्हटलें ओसामा मातशें आमी बसस म्हणजे घरा वचस तूंच घे रडटा तो म्हणल्यार पळय बरो गेला आनी ताका ओसामा सांगता तो भायर या रे टाटा चल तू मग हांगा बसला आज चल या आम्ही चल 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 शरबत मैंगो जूस कहाँ से लाई मैंगो हाँ समझ रुबीना मैंगो 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 नहीं मतलब पका हुआ है यही डाला है नाम जगरी डाला है ना जगरी जैगरी नहीं डाला कुछ नहीं डाला पर टेस्ट जगरी डाला सकते हैं दुबई Yes. की क्या है ड्रोन देखना है जायदा म्हटलं आम गेली हो तू दुबई आणि काय वयता चल उधर पे अच्छा है यहाँ पे अच्छा है आम्ही वयता शिव अंकल के पास अच्छा है या शिव अंकल के पास अच्छा है शिव अंकल के पास टाइम नहीं टाइम नहीं घर में बैठना पड़ेगा तुम्हें जाय ना तर वयता आम्ही सो तुका लास्ट मेळटात आता केन्ना येतला खबर ना येतले डिसेंबरान येतलीच सा डिसेंबर या डिसेंबरान तुमी येता चल रुबी चलो फाल्यां तुमची कित्याक फ्लायट कंटिन्यू 2 o'clock बुधवाराक फ्लायट फाल्यां फाल्यां शिव वयतलो एअरपोर्टार ओके सो चला चल रुबी इतना आराम से टाइम ना चला गया चला भायर सरली आमी घरा वचपाक हो रडपा लागलो एकदा टायम जालो न्ही आतां खिचडी खावपाचो रडपा लागलो म्हणटा या म्हटलें फाल्यां आमी शिव तांकां परत येतलो 10 सुमार ओके तो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो लाईक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please you comment and subscribe to buy the Lango Benzi. Hi. तू बाय म्हण तू आमची तोंडा पळयता हां बाय हां बाय 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 बाय